गेली 4 वर्सां सतत आमी आंतरराष्ट्रीय योगा दिवस हो मनयतात आणि देवाच्या कृपेन देशांतूच न्ही तर परदेशांत सुद्दां हो आंतरराष्ट्रीय योगा दिन 21 जून हो मनोवपाची संदी आणि ते लीड करपाची संदी मेळ्ळी. हे सगळे उत्तर गोंयच्या आनी गोंयच्या लोकांचे आशिर्वाद आसा अशें म्हाका दिसता. हें 5वें वर्स आसा आणि गेली 4 वर्सां आमी सतत प्रत्येक राज्यांत मोठ्या प्रमाणात अशे तरेचो आंतरराष्ट्रीय योगा दिवस साजरो केलो. हो दीस म्हणजे एक देशांतलो उत्सवूच, देशांतलो न्ही तर जगांतलो एक उत्सव अशा पद्दतीन हो साजरो केलो वता. आज जवळ 200 राष्ट्रां, जगांतली 200 राष्ट्रां जीं आसात ती काही ना काही कार्यक्रम ह्या योगा दिसाच्या निमित्तान करतात. त्यामुळे आमचो देशूच न्ही संपूर्ण जग सुखी जावचें, निरोगी जावचें ही ताचे फाटल्यान भावना आसा आनी ताचो प्रत्यय खास करून आज लोकांक येयल्लो आसा. आनी आज आरोग्याच्या बाबतींत खूब सुदारणा ह्या योगाच्या माध्यमांतून जाता. गेली 4 वर्सां आमी वेगवेगळ्या रोगा खातीर एक वर्स योग फॉर आमी म्हणटात की ह्या वर्साचो योग फॉर आमी हार्टा खातीर डेडिकेट केल्लो आसा. ह्या वर्सभरान येणाऱ्या फुडल्या वर्साचो योग दीस येतलो तो पर्यंत आमी हार्टा खातीर जे हार्ट पेशंट जे आसा तांचे खातीर कशे तरेचे आसनां दितले, कशे तरेचे वखद दितले अशे माध्यमांतून ते बरे कशें बेगीन जातले अशे तरेचें हें वर्स आमी दिल्लें आसा. आज खूब खुशी भोगता की नेहरू युवा केंद्रान आपल्या स्वताच्या ताकदीचेर जवळ 12 तालुक्यांत अशे तरेचो योगा दिन साजरो करपाचें ताणें हें केल्लें आसा. जवळ तांचे आत्तां लगेच 12 कॅम्प, जवळ 100 पेक्षा जास्त व्हॉलंटियरांचे कॅम्प जातले, ट्रेनर अशे जातले आनी ते आपापल्या तालुक्यांत वचून मोठो योगा दिनाचे मोठे कार्यक्रम ते तालुक्यांत घेतले. ताचें उद्घाटन हें आतांच हांगा जाल्लें आसा. कालिदास घाटोळ हे आनी इतर सगळे जे नेहरू युवा केंद्राचे जे कार्यकर्ते आसात ते मोठ्या प्रमाणांत तातूंत सामील जाल्ले आसात. ती आनंदाची गोश्ट आसा. तांकां हांव 21 तारखेच्या आंतरराष्ट्रीय योगा दिसाच्यो शुभेच्छा दिता. आणि आमी सगळे मेळून हो योगा हे भारताचें एक प्रतीक आसा, त्या प्रतिकांनी आनी उज्वल करूया. आंतरराष्ट्रीय योगा दिन जो 21 तारखेक साजरो जाता देशभर, देशा भायर, राष्ट्रा भायर जेका म्हत्व आयला योगा हे कितलो इम्पॉर्टन्स आसा आमकां आनी त्या दृश्टीन सरकारान उचललेली पावलां, केंद्र सरकारान उचलली पावलां आनी तातूंत आमचे जे आयुष्य मंत्री म्हणून जेणें भरपूर अशें काम केलें ते श्रीपाद भाऊ हांच्या गेली 5 वर्सां ह्या चळवळीक आज बरेपैकी यश आयलां आनी त्या दृश्टीन सबंद गोंयभर नेहरू युवा केंद्राच्या माध्यमांतल्यान हो कार्यक्रम राबोवपाचो यत्न जाला. प्रत्येक गोंयच्या तालुक्यां भितर, पंचायती भितर ट्रेनिंग दिले जातले आनी त्या ट्रेनिंगांतल्यान प्रत्येक गांवा भितर योगाचे एक ट्रेनर निर्माण करून त्या ट्रेनराच्या मार्फतल्यान प्रत्येक गावात कार्यक्रम जावचो असो यत्न नेहरू युवा केंद्रान केल्लो आसा. आणि सावथ गोंयांनी प्रत्येक गांवांनी, प्रत्येक पंचायतींनी जे महिला मंडळ, यूथ क्लब आनी स्कूल कॉलेजीस आसा त्या वाठारांनी आमी कशे तरेन योगाचो जो प्रचार आसा, योगाचो ट्रेनिंग आसा ती दितले. योग दिसा निमतान संपूर्ण भारत आनी संपूर्ण जगभर हो दीस सगळे कडेन मनयतात आनी आमी गोंयांत आमकां अत्यंत खोस आनी आनंद भोगता की आयुष जे मंत्रालय आसा, ज्या मंत्रालयाच्या अंतर्गत हो जो एक व्हडलो सुवाळो, जागतीक सुवाळो जाता, त्या आयुषचे मंत्री आनी खास करून आमच्या उत्तर गोंयचे खासदार भाऊ श्रीपाद नाईक हे लीड करतात. हेजो आमकां अत्यंत अभिमान दिसता. आनी म्हणून जेन्ना आमचे प्रतिनिधी सगळे संवसाराचें प्रतिनिधित्व करतात ह्या योग दिसाचें, तेन्ना आमची जबाबदारी की गोंयांत, भारतांत तर मोठ्या प्रमाणात जातात, गोंयांत योग दिसाचो कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणात जावंक जाय. आनी म्हणून नेहरू युवा केंद्राच्या वतीन आमी प्रत्येक युवकां मेरेन योग पावचो आनी प्रत्येक युवकान आपल्या गांवांत ताचो प्रचार प्रसार करचो ह्या उद्देशान नेहरू युवा केंद्रान प्रत्येक तालुक्यांत आमी एक 80 युवक ते 100 युवक निवडून तेजे म्हणजे बार्देस पासून ते काणकोणा पर्यंत, पेडणे ते काणकोणा पर्यंत सगळे तालुके जे आसा 12 तालुक्यांनी योगाचे शिक्षक म्हणून आमचे योग गुरू जशे आमी म्हणटात ते युवा गुरू अशे त्या योगाचे तयार करचे. तांकां एक दिसाचेर संपूर्ण ट्रेनिंग दितले. योग दिसाचो कार्यक्रम कसो आयोजीत करचो, गांवांतल्या प्रत्येक मनशाक त्या दिसा ह्या योग दिसाचे कार्यक्रम कशे सहभागी करूंक वयचे हेचे तांकां प्रात्यक्षीक आनी आमी प्रशिक्षण दितले.